आमच्या पर्यावरण प्रणालीत जनावरां आणि वनस्पतीचे व्हड योगदान आसा। ते शाश्वत विकासाच्या सामान्य सामाजिक, आर्थीक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक आणि मानवी हिता खातीर लेगीत योगदान दितात। संवसारीक रानवटी जीव दीस दर वर्सा 3 मार्च दिसा मनयतात। हो रानवटी जनावरांच्या तरेतरेच्या सोबीत प्रकारांचो उत्सव मनोवपी हो एक दीस। ह्या रानवटी जनावरांचे संवर्धन करपा खातीर कांय लोक हालींसारक भोव प्रमाणात जनजागृताय करता। ह्या दिसा विशीं आमकां चड म्हायती दिवपाक आमच्या वांगडा आसात वायल्ड लायफ एक्टिविस्ट आनी एनिमल रेस्क्युअर बाब चरण देसाय। हॅलो सर, तुमकां संवसारीक रानवटी दिसाची खूब परबीं। आयज संवसारीक रानवटी दीस एक एनिमल रेस्क्युअर म्हणून ह्या दिसा तुमकां कितें सांगिनशें दिसता? हॅलो चरण तशें बाब। पळोवपाक गेल्यार वन्यजीव दीस किंवा ग्लोबल वायल्ड लायफ डे जो आसा तो आमच्या खातीर सदांच एवरी डे वी रेस्क्यू, वी कम अक्रॉस वायल्ड लायफ. एक्चुअली वी ऑल कम अक्रॉस वायल्ड लायफ एवरी डे. बट ह्या एका दिसा म्हाका दिसता की ती सगळी आमकां याद करपाची गरज आसा, किंवा तांचो जो कितें आमचो पृथ्वी किंवा ह्युमन रेस जी ऑल डिपेंडंट ऑन दीस वायल्ड लायफ, कारण हे वायल्ड लायफ आसा म्हणून आमी आसा. सो ताजी याद करपाचो हो दीस. ह्युमन वायल्ड लायफ कनेक्शन, ह्युमन वायल्ड लायफ इंटरॅक्शन हे जे विशय आसा, म्हणजे वन्यजीव आणि मनुष्य हांचो संबंध, सहवास, संघर्ष हाजे सगळ्याचे अभ्यास करपाची किंवा चडांत चड लोकांनी ताजे माहिती घेवपाची गरज आसा. सो ह्या निमतान म्हाका तें सांगूशें दिसता. सर, हालींसारीक आमी पळयतात रानवटी जनावरां जशें की बिबटो, वाघ, तरातरांचे सोरोप लोक वस्तुंगेत पावता आनी हालींसारीक हे प्रमाण चड दिसून येता। तुमकां कितें दिसता हाजे फाटलें कारण कितें आसूं येता? हॅलो सर। मेनली 3 रिजन्स आसा. एक म्हणजे पयलीं कितें जातालें, हाजे काउंटिंग किंवा हाजे नोटींग खंयच जायनाशिल्लें, डॉक्युमेंटेशन खंयच जायनाशिल्लें. खंय तरी गांवांत बिबटो येवन गेलो, लोक इतले ते घेवन बसनाशिल्ले. पण आतां कशें जाता, लोक इतले इनटॉलरंट जाले की लोक रोखडे फॉरेस्टाक फोन करता, पेपरान घालता, वाघ आयला, हे करा, धरा. सो दॅट इज वन रिजन. नेक्स्ट रिजन इज वन्य प्राणी आमच्या वाठारांत पावना, ताजे पयलीं मनुष्य हो तांच्या वाठारांत, वन्य प्राण्यांच्या वाठारांत पावलो. म्हणजे दोंगरार आसूं, जंगलान आसूं, न्हंयच्या देगेर आसूं, सगळी कडेन आमी घरां बांदली, सो कॉल्ड डेव्हलपमेंट केलो. तर ताका लागून तांची घरां नश्ट जाली, ताका लागून आनी कांय पर्याय ना, ताका लागून आमच्या हातून भितर तांच्या येवचें पडटा. कारण अन्नाची गरज ही प्रत्येक अन्न आनी पाणी आनी आसरो हे 3 गरजो जश्यो मनशाच्यो आसा तश्यो वन्य प्राण्यांच्यो आसा. तर तेज्या शोधान ते हांगा पावता. आणि तिसरें मेजर रिजन जे आसा हे ओवरऑल क्लायमेट चेंज. तातूंत भितर काही वन्य प्राणी हे एक्सटिंक्ट जातले किंवा काही वन्य प्राण्यांचो नाश जातलो आणि काही वन्य प्राणी जे आसा हांचे पॉप्युलेशन वाडटले अशें सगळे रिसर्चर्स सांगता. ताकाय लागून अशें जावपाक लागला. म्हणजे तूं जशें म्हणटा की बिबटो, सोरोप हे दिसता प्राणी, पूण जे बारीक किटक बिटक आसता ते नश्ट जाल्ले आसा काही. अशें ही 3 मेन कारणां.